अर्पित और यह जीवन समर्पित चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दे दो। विकसित भारत 2047च्या दिशेन वाटचाल करपी भारत देशाच्या हावेसाक बळगे दिवपी गोंय राज्याच्या फुडाराचो वेध घेवपी अर्थसंकल्प सादर करताना म्हाका खूब खोस भोगता। आमचे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या फुडारपणा खाला देश साधन सुविधा विकास आणि व्यक्ती विकासाचे नवे मापदंड प्रस्थापित करताना आम्ही पळयतात। ताचे निरंतर मार्गदर्शन आणि भक्कम साथ याच बळग्यार जण एकलो गोंयकार केंद्र आणि राज्य अशा डबल इंजिन सरकारच्या अभूतपूर्व कामगिरीचो प्रत्यक्ष अनुभव घेता। आमच्यो महिला भगिनी, आमचे युवा, आमचे शेतकरी, आमचे दिव्यांगजन, विद्यार्थी तसेच गोंय राज्याच्या बऱ्या ग्रीन फुडारा खातीर कार्यरत जण एकल्या गोंयकारांच्या इच्छा आकांक्षाक न्याय दिवपी अंत्योदय, सर्वोदय, ग्रामोदय हाचे भान राखपी आणि स्वयंपूर्ण गोंय ह्या संकल्पनेक हांव उबो आसा। सभापती महाशय, ह्या पवित्र सभागृहात सलग 7वें फावट अर्थसंकल्पीय भाशण करपाची म्हाका संद मेळ्ळ्या आणि सांगपाक खोस भोगता की हांवें गोंयच्या जनतेक दिल्ल्या आश्वासनाची 100% पूर्तता करपाचो प्रामाणीक यत्न केला। लोकशक्ती विशिर्यते, पॉवर टू द पीपल ही भावना अधोरेखित करपी आणि गोंय राज्याच्या विकासाच्या मार्गार गतिमान करपी म्हज्या सरकारचो विविध धोरणात्मक निर्णय विकसित गोंय, विकसित भारत 2047 साध्य करपाच्या नदरेन आकार घेताना पळोवपाक मनाक थकाय मेळटा। तमाम गोंयकारांच्या सपनांतले भांगराळे गोंय भारत देशाच्या पटलाचेर पयलें विकसीत राज्य म्हणून साकार जावचें हाच्या खातीर तयार जावपी विजन डॉक्युमेंट आनी एक्शन प्लॅन हेचे ह्याच वर्सा लोकार्पण करपाचो आमचो हावेस आसा। हेच्या नियोजनबद्ध अंमलबजावणींतल्यान निर्धारीत उद्दिश्ट 2030 वर्सा मेरेन साध्य करून 2037 मेरेन विकसीत गोवा ही मोख निर्धारीत मर्यादेच्या 10 वर्सां पयलींच साध्य करून एक विक्रम प्रस्थापित करपाचो आमी थारायला। सभापती महाशय, ह्या वर्सा खातीर म्हज्या बजेटात टुरिझम क्षेत्रात इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट, रिन्युएबल एनर्जी वापरपाक प्रोत्साहन, इजी पब्लिक ट्रान्सपोर्ट, सार्वजनिक स्वच्छता, 100% लिटरसी, स्वयंपूर्ण गोंय आणि जनतेक फास्टेस्ट डिलिव्हरी ऑफ द पब्लिक सर्व्हिस ह्या क्षेत्राचेर विशेष भर दिवपाची मोख आसा। सभापती महाशय, म्हज्या खातीर बजेट भाशण आणि आर्थीक नियोजन म्हळ्यार आंकड्याचो खेळ नसून ती एक निरंतर चलपी शिस्तबद्ध प्रक्रिया जावन आसा। म्हज्या सरकारान घेतिल्ल्या दूरदृष्टी धोरणात्मक निर्णयाचो आणि काटेकोर आर्थीक नियोजनाचो परिणाम स्वरूप नीती आयोगाच्या स्टेट फिस्कल हेल्थ इंडेक्स इव्हॅल्युएशन अंतर्गत पुराय देशात गोंयाक 3ऱ्या स्थानार आसा। फिस्कल प्रोफायल स्पीकर सर, आय प्रेजेंट एन ओवरव्यू of the fiscal profile of the state government. The GSTP at current price for the year 25-26 is projected at rupees 1,38,624.86 crore with a growth rate of 14.27%. Goa per capita projected to be 9.69 lakhs for the year 25-26, portraying a robust and healthy economy. Speaker sir, the estimated receipt for the financial year 25-26 are projected at rupees 27,993.97 crores, showing the rise of 13.2% over the last year 24-25. The total gross expenditure is estimated to be rupees 28,162 crores, of which rupees 20,299 crores is towards the revenue expenditure and 7,086,863 crores is towards capital expenditure. In financial year 25-26, there is a heavy repayment of the principal amount of rupees 1,500 crores of open market borrowing done in 10 years earlier, which is an additional of rupees 704 rise from the repayment of rupees 800 crores done in the financial year 24-25. Speaker sir, I am pleased to announce that double engine Sarkar, we are able to get special assistance for the capital investment to the extent of rupees 1,520 crores from the Government of India in the financial year 24-25, which is the highest in the history of the state government. The same trend is expected to continue in this financial year also. Speaker sir,
the effect of the various fiscal reform undertaken by my government are visible in the audit report compiled by the CAG every year. We have ended the financial year 23-24 on the revenue surplus of rupees 1,423 crores and have been able to achieve the majority of the targets set under the Fiscal Responsibility Budget Management Act. The revenue surplus is projected at rupees 2,403 crores in the financial year 25-26. Further, the ratio of the total outstanding debt to the GSDP has also seen declining trend due to the strict debt sustainable policy adopted by my government. Speaker sir, the Union Finance Commission for the year 25-26 has copped the fiscal deficit to the GSDP ratio at a 3.5%. Further, the Finance Commission has also allowed the unutilized borrowing to carry forward in the next financial year. This year we have borrowed rupees 1,050 crores as on date from the open market as against the limit of 4,500 crores. Fiscal deficit for the financial year 25-26 is estimated to rupees 2,826.44 crores, which is well within the limit prescribed by the 15th Finance Commission. General Administration and Coordination. सभापती महाशय, जनरल ॲडमिनिस्ट्रेशन विभागासाठी 174.99 कोटी रुपयाची तरतूद केली आहे. सभापती महोदय, सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर खात्रीशीर पेन्शन देण्यासाठी माझे सरकार 25-26 या आर्थिक वर्षापासून युनिफाईड पेन्शन स्कीम लागू करेल, ज्यामुळे निवृत्ती कर्मचाऱ्यांना सरासरी मूळ पगाराच्या 50% रक्कम मिळेल आणि त्यामुळे त्यांना खात्रीशीर फॅमिली पेन्शन, एश्युअर्ड मिनिमम पेन्शन, इन्फ्लेशन इंडेक्शन्स अँड पोस्ट रिटायरमेंट ग्रॅच्युटी असे विविध फायदे मिळतील. सभापती महोदय, पुढील आर्थिक वर्षापासून संबंधितांना पेन्शन एजन्सी बँक तर्फे न देता थेट ट्रेजरीमधून देण्यात येईल, यामुळे पेन्शनचा लाभ विनाविलंब मिळेल. सभापती महाशय, यंदापासून मडगाव येथील दिंडी उत्सव आणि शिरगाव येथील देवी लहराईची जत्रा यांना स्टेट फेस्टिवलचा दर्जा देऊन भाविकांना आवश्यक त्या सोयी आणि सुविधा देण्याचं आम्ही निश्चित केलं आहे. सभापती महोदय, प्रशासकीय अधिकारी, स्वयंसहाय्यक गट, लोकप्रतिनिधी इत्यादींना वेळोवेळी दर्जेदार प्रशिक्षण मिळावे म्हणून एला ओल्ड गोवा स्थित गोवा इन्स्टिट्यूट पब्लिक ॲडमिनिस्ट्रेशन अँड रूरल डेव्हलपमेंटसाठी नवी इमारत बांधकाम, पायाभूत सुविधेचं निर्माण आणि प्रशिक्षण कक्षाची सजावट इत्यादी कामासाठी 17 कोटी रुपयाची अपेक्षित आहे. सभापती महोदय, पुण्यभूमी अयोध्या येथे भेट देणाऱ्या यात्रेकरूंसाठी निवास सुविधा निर्माणाच्या हेतूने अयोध्येत गोवा राम निवास बांधण्यासाठी 26 कोटी खर्चून 3,801 स्क्वेअर किलोमीटर भूखंड घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. नवी दिल्लीतील गोवा निवास आणि गोवा सदन दोन्हीच्या नूतनीकरणाचे काम यावर्षी हातात घेतले जाईल आणि जुहू येथील सुधारित गोवा भवनचे लोकार्पण झाले आहे आणि आता बैलापूर, नवी मुंबई येथील गोवा भवनचे निर्माण कामही लवकरच सुरू करण्याची प्रक्रिया मार्गी लागली आहे. सभापती महोदय, 15 कोटी खर्चून मिरामार येथील स्वर्गीय भाऊसाहेब बांदोडकर समाधीचे नूतनीकरण कार्य सुरू झाले आहे आणि कालबद्ध पद्धतीने 2026 साली पूर्ण करण्याचा प्रयत्नरत आहे. पर्सनल. सभापती महाशय, माझ्या नजरेत आयला की सध्याच्या रिक्रुटमेंट रूल्स प्रमाण खाजगी आस्थापनातल्या अनुभव प्रमाणपत्र असणं गरजेचं असल्या कारणान तसेच काय खाजगी आस्थापनांत अशा प्रकारचे प्रमाणपत्र दिवपाची पात्र नासल्यान काय उमेदवाराक LDC पदा खातीर अर्ज करपाक मेळना. गोयच्या तरणाट्यांचो हो विशय सुटावो करपा खातीर हांव रिक्रुटमेंट रूल भितर बदल करून सगळे उमेदवार ज्यांच्याकडे खाजगी क्षेत्रातलो 1 वर्सा वा चड अनुभव आसा ताका सरकारी नोकऱ्या खातीर अर्ज करपाक पात्र करपाचे प्रायोजन करतलो. Speaker sir, I proposed to take this massive exercise of revision of the recruitment rule of the various posts in the government with the latest advance in educational course and the various new degree offered by educational institutions. National level institutions will be engaged to recommend the suggestions for bringing out reform in administrations and delivery. सभापती महाशय, प्रशासनाभितर शिस्तबद्धता हाडप आणि सरकारी खाती तशीच महामंडळाच्या कारभारात पारदर्शकता हाडपाच्या नदरेत CA, CS आणि कॉस्ट अकाउंटंट्स हांच्या केंद्रीय संस्थांनी
थारायिल्ल्या शुल्कानुसार तांचे एम्पॅनलमेंट करपाचो प्रस्ताव दवरता. मिशन कर्मयोगी. सभापती महोदय, आर्थीक वर्ष 25-26 सावन मिशन कर्मयोगी ह्या येवजणे खाला दर एका सरकारी कर्मचाऱ्याच्या कार्यक्षमतेत वाढ करपा खातीर दर एका सरकारी कर्मचाऱ्याक आयगॉट कर्मयोगी हाचेर कमीत कमी एक प्रशिक्षण अभ्यासक्रम करचो पडटलो, जो कर्मचाऱ्याच्या कामाच्या मुल्यांकन करपा खातीर त्याचा अपराध नमूद करपाचे गरजेचे आसतले. GHRDC. सभापती महाशय, आनी 4000 नवे कर्मचारी घेवन GHRDC वेगवेगळ्या क्षेत्रांनी स्थानिक मनीसबळाचो वापर विस्तार करतले. To promote Goan security guard in the private sector, the scope of the GHRDC will be expanded to cater to private sector. Such guard will be the paid remuneration at par with the GHRDC rates with the contributions from the government. त्या भायर निर्धारित वर्सा काम केल्ल्या कर्मचाऱ्यांक गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन तर्फे बोनस, मॅटर्निटी लीव, फी रिएम्बर्समेंट फॉर ग्रॅज्युएशन अशा प्रकारचे सगळे लाभ मेळटले. स्टाफ सिलेक्शन कमिशन. सभापती महाशय, सरकारात पारदर्शकता तरेन नोकर भरती करपाच्या नदरेन म्हज्या सरकारान स्टाफ सिलेक्शन कमिशन स्थापन केला. या निर्णयाचे सगळ्यांनी स्वागत केला. ही भरती प्रक्रिया अशीच पारदर्शकता आणि गुणवत्ता आधारित पद्धतीन चालू दवरून याफुडें सगळ्या सरकारी खात्यांनी नोकर भरती कंपल्सरी स्टाफ सिलेक्शन कमिशनच्या माध्यमांतल्यान फास्ट ट्रॅक पद्धतीत जातली. गोवा पब्लीक सर्व्हिस कमिशन. सभापती महाशय, गोवा पब्लीक सर्व्हिस कमिशना खातीर 15 कोटीची आर्थीक तरतूद केल्या. GPSCचे नव्या प्रशस्त इमारतीत स्थलांतरण करपाचो आमचो आवेश आसा. प्लॅनिंग, स्टॅटिस्टिक्स अँड इव्हॅल्युशन. सभापती महाशय, डिपार्टमेंट ऑफ द प्लॅनिंग, स्टॅटिस्टिक्स अँड इव्हॅल्युशना खातीर 54 कोटीची आर्थीक तरतूद केल्या. CM फेलोशिप प्रोग्राम. सभापती महोदय, गोंयांतल्या विद्यार्थ्यां मदीं रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट मानसिकता वाडपा खातीर हांव गोंयांतल्या मल्टीनॅशनल कंपनींतल्या रिसर्च आनी डेव्हलपमेंट विभागात काम करपी गोंयांतल्या लोकां खातीर CM फेलोशिप स्कीम वाडोवपाचो प्रस्ताव दवरता. ह्या येवजणे खातीर कंपनीत रिसर्च आनी डेव्हलपमेंट डिव्हिजन नियुक्त केल्ल्या गोंयच्या इंटर्नच्या स्टायफंडाचो कांय भाग सरकार फारीक करतले. त्या खातीर 4 कोटी रुपयाची तरतूद करता. आधार. सभापती महाशय, 110 परमनंट आधार एनरोलमेंट स्टेशनचे जाळे निर्माण करून आमी 103% आधार नोंदणी साध्य केल्या. 100% डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफर हाची मोख साध्य करपाक आमी सगळ्या सरकारी योजनांचे पयशे आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम मार्फत लाभार्थ्यांच्या आधार सीडेड बँक खात्यांत जमा करतले. हातूंतल्यान सुरक्षीत, सुटसुटीत आणि पारदर्शक पद्धतीन लाभार्थ्याक योजनाचो लाभ मेळटलो. गोवा CSR ऑथॉरिटी. सभापती महाशय, म्हज्या सरकारात गोवा CSR ऑथॉरिटी तयार केल्ल्या ज्याच्या माध्यमांतल्यान कॉर्पोरेट तांच्या CSRाक निधीक चालना दिवप सहज शक्य जाता. शिक्षण, बायलां सशक्तीकरण, स्किलिंग आणि भलायकी ह्या मळार फाटल्या 2 वर्सांत 16 कोटी रुपया इतले प्रकल्प मेळोवपाक गोवा CSR ऑथॉरिटी यशस्वी जाल्या आणि त्याचो फायदो 4.5 लाख लोकांक मेळ्ळा. सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल. सभापती महाशय, म्हज्या सरकाराच्या स्वयंपूर्ण गोंय कार्यावळीच्या माध्यमांतल्यान विविध योजनांचो योग्य प्रचार प्रसार जाल्ल्यान गोंय राज्याच्या अंतर्गत SDG अंतर्गत गुणाचेर सकारात्मक परिणाम जाला. As per SDG Index 2024 released by Niti Aayog, Goa has maintained its 4th position, securing the composite score of 77 and bagged a position to the category of front runner. म्हजे सरकार स्पेशल टास्क फोर्स स्थापन करून वर्ष 2028 मेरेन SDG साध्य करपाचो हावेस बाळगून आसा. एड्युकेशन सेक्टर. स्कूल एड्युकेशन. सभापती महोदय, स्कूल एड्युकेशन खात्या खातीर 2100 कोटी रुपयाची तजवीज केल्या. सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल अंतर्गत एक महत्वाचो मापदंड आसपी साक्षरता ह्या बाबतीत आमचे राज्य 100% लिटरसी ही मोख साध्य करपाक सज्ज आसा. सभापती महोदय, राज्यभरात 442 वयर शाळांनी कोडिंग आणि रोबोटिक येवजण केर्स यशस्वीपणान चालीक लायल्या. हे जाहीर करपाक म्हाका खोस जाता की 24 गोंयकार विद्यार्थी इंटरनॅशनल बेरबाज कॉम्पिटिशन्स ऑन कॉम्प्युटिंग स्किल कॉम्प्युटिंग थिंकिंग या आंतरराष्ट्रीय सर्तीत देशात पहिल्या 50 क्रमांकात आसात.
ह्या योजनेचो सकारात्मक परिणाम मतींत घेवन सीएम केअर्स हे योजने खातीर 25-26 ह्या वर्सा अर्थसंकल्पीय तरतूद वाडोवन 19 कोटी रुपया केल्या. हाच्या खाला 2 सेंटर ऑफ एक्सिलन्स आणि 12 तालुक्यांनी प्रॉक्टर टेस्ट सेंटर स्थापन केला. सभापती महोदय, मुख्यमंत्री कौशल्य सहाय्य योजन सुरू करपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां. ही येवजण एपरल्स, होम फर्निशिंग, ब्युटी अँड वेलनेस, एग्रीकल्चर अँड ऑटोमोबाईल ह्या कोर्सांनी 12वीत NSQ पास केल्ल्या दर एका विद्यार्थ्याक 20,000 रुपया एसेसरी किट वाटप जातले. स्वयंरोजगार मेळचो तशेंच आपली कुशळटाय वापरून उत्पन्न मेळोवचो हो ह्या योजनेचो हेत आसा. आपली कुशळटाय वापरून रोजगार मेळोवपाक मदत मेळटली अशा वस्तूंचो ह्या किटांत आस्पाव आसतलो. सभापती महाशय, ल्हान भुरग्यां मदीं ई-लर्निंग तशेंच तंत्रज्ञाना विशयी आवड निर्माण जावची म्हणून हांव गव्हर्मेंट मिडल स्कूल अँड गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल ह्या प्रत्येक वर्गात लॅपटॉप दिवपाचे जाहीर करता. तशेंच आमी सगळ्या शाळेंचे लॅब अपग्रेड करतले. सभापती महाशय, वयोमर्यादा सोंपिल्ल्या बालरथ बशीक पर्याय वेवस्था येवजण दिवपी येवजण आमी ह्या वर्सा सावन चालीक लायता. गोंयभरात शाळांच्या मुळाव्या साधन सुविधाचो दर्जो वाडपा खातीर शिक्षण खात्यांतल्यान 34 कोटी रुपया कॅपिटल आउटले दिला. सभापती महाशय, ₹200 crores खर्चून सगळ्या सरकारी शाळांचे दुरुस्ती काम ह्या वर्साच्या मान्सूनाच्या पयलीं पूर्ण जातले. हायर एड्युकेशन. सभापती महोदय, आर्थीक वर्स 25-26 खातीर हायर एड्युकेशन खात्याक 700 कोटी रुपयाची तजवीज केल्या. गोंय राज्यांत नवीन अभ्यासक्रम दिवपी नव्या शैक्षणिक संस्थांक म्हजे सरकार गरजेचो सगळो आधार दितले. सभापती महोदय, राष्ट्रीय शिक्षणीक धोरण NEP 2020 च्या नदरेन गोंय उच्च शिक्षणात NEP 2020 चालीक लावपाक राज्य देशात खूप मुखार आसा. हाका लागून बहुविध आणि समग्र शिक्षणाक चालना दिवपा खातीर म्हजे सरकार क्लस्टर युनिव्हर्सिटी स्थापन करपाचो प्रस्ताव मांडटा. जंय जायतीं कॉलेजां एकठांय येवन संवसारीक दर्जाचे पुराय विद्यापीठ तयार जातले. सभापती महाशय, इंटर्नशीप आता कंपल्सरी शिक्षणाच्या पदवीचो महत्वाचो भाग जातली. फुडल्या शैक्षणिक वर्सा सावन इंटर्नशीप फेज वायज पद्दतीन अंमलबजावणी करतले. हाचो एक भाग म्हणून दर एक विद्यार्थ्याक पदवी मेळोवच्या पयलीं इंटर्नशीप करपाची पडटली. गोंय राज्यांतल्या वेगवेगळ्या शैक्षणिक संस्थांनी मुळावी बांदावळ आनी सुविधा विकसीत करपाच्या मळार म्हजें सरकार मुखार आसा. ह्यो शैक्षणिक संस्था गिन्यान, कला, इतिहास, संस्कृताय, परंपरा आनी नवनिर्माण हाच्या खातीर केंद्र म्हणून वावुरतल्यो. महाविद्यालयांनी स्किल्ड डेव्हलपमेंट, इन्क्युबेशन अँड स्टार्टअप सेल स्थापन करपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां. जाका लागून ताका रिसर्च, इनोव्हेशन अँड एंटरप्रिनरशिपा खातीर केंद्र जावपाक मेळटलें. सभापती महोदय, गोवा स्टेट रिसर्च फाउंडेशनच्या माध्यमांतल्यान ट्रेडिशनल ऑक्युपेशन अँड स्किल्स, डॉक्युमेंटेशन अँड रिसर्च फॉर द इम्प्रुव्हिंग द लोकल लायव्हलीहुड्स अशी नवी येवजण सुरू करपाचो म्हज्या सरकाराचो प्रस्ताव आसा. गोंयांतल्या पारंपारीक पद्दतीन सांबाळपी दस्त येवजण आनी ताचें पुनर्जीवन करप हो ह्या येवजणेचो हेतू आसतलो. महोदय, हे वर्स V. गायतोंडे आनी FN सोजा हांचे 2 व्हड गोंय कलाकारांचो जन्मशताब्दी वर्स आशिल्लें. यांच्या सन्मानार्थ गोंय कला महाविद्यालयांत गायतोंडे सोजा चेर स्थापन करपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां. हाका लागून गोंय राज्यांतल्या कला शिक्षणाचो दर्जो वाडटलो. महोदय, भारतीय गिन्यान पद्दतीचो पुनर्जीवन, संशोधन आनी प्रचार करपा खातीर भारतीय ज्ञान परंपरा कक्ष स्थापन करपाचें हांव जाहीर करतां. खगोलशास्त्र, वैजीक, परंपरा, कला, वैदीक गणित आनी हेर विशयाचेर संशोधन करप तशेंच गोंयच्या संदर्भात गिन्यानाचो हो खजानो तयार करप हे सगळे विशय ह्या कक्षा भितर आस्पावीत करतले. वेस्टर्न घाट देगेवयल्या वनस्पतींचे अतुलनीय गिन्यान आशिल्ल्या 17व्या शेंकड्यांतल्या हॉर्टस मॅलाबेरिकुरस, द गार्डन ऑफ द मालाबार ह्या ग्रंथाच्या 12 खंडाचो अणकार करप हे ह्या उपक्रमाचो मुखेल काम आसतलें. तशेंच गिरेस्त गोंयच्या परंपरेचेर आदारीत आशिल्लो आदले गोंय नांवाचो प्रकल्पाचें काम ह्या उपक्रमांत पुराय जातलें. सभापती महोदय, राज्यांत चालीक लायिल्ले केंद्रीय प्रायोजीत प्रकल्प प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान चालूच उरतलो. ह्या येवजणे खाला राज्यांतल्या वेगवेगळ्या शैक्षणिक संस्था खातीर म्हजें सरकार स्थानीक पायाभूत सुविधा प्रकल्प बांदतले, जाका लागून 100 कोटीची तजवीज केल्या. गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट आनी थिएटर कॉलेज
हाका स्ट्रेंथन करपाचो प्रस्ताव आसा. टेक्निकल एड्युकेशन. सभापती महोदय, टेक्निकल एड्युकेशन खात्याक 119 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या. सभापती सर, डीजे गिफ्ट येवजण जाका लागून तांत्रीक अभ्यासक्रम घेवपी हजारांनी विद्यार्थ्यांक फायदो जाला, ती येवजण 25-26 ह्या आर्थीक वर्सा चालू उरतली आनी त्या खातीर 35 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या. गोंय फार्मासी कॉलेज, गोंय फायन आर्ट्स कॉलेज, गोंय आर्किटेक्ट कॉलेज आणि गोंय म्युझिक कॉलेज अशी 4 मुखेल सरकारी महाविद्यालयाचो सांबाळून घेवपी खातीर पणजेन लागसारा मेगा कॉलेज कॅम्पस बांदपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां. इंडियन प्लंबिंग असोसिएशनच्या पालवान गोवा इंजिनियरींग कॉलेज हांगासर इंटरनॅशनल प्लंबिंग प्रॅक्टिसीस खातीर सेंटर ऑफ एक्सलन्सची स्थापना जातली, जाचो वट्ट खर्च 5 कोटी रुपया आसा. स्किल डेव्हलपमेंट अँड एंटरप्रिनरशीप. सभापती महोदय, स्किल डेव्हलपमेंट अँड एंटरप्रिनरशीप खात्याक 103 कोटी रुपया राखून दवरल्यात. सभापती महोदय, गांवगिऱ्या वाठारांतल्या तरणाट्यांक कुशळटाय प्रशिक्षण आणि उदरगत सेवा दिवपाच्या हेतून म्हजे सरकार स्किल ऑन व्हील कार्यावळ सुरू करतली. गरजेची साधनां, तंत्रज्ञान आणि शिकोवपाची सामुग्री आशिल्ली मोबायल युनिट गोंयभरांतल्या वेगवेगळ्या सुवातींनी फिरून ही साधनां कशी हाताळप हाचें प्रशिक्षण दितले. ह्या उपक्रमा खातीर 2 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या. सभापती महाशय, सांगपाक अभिमान दिसता की नॅशनल अप्रेंटिसशीप स्कीम अंतर्गत म्हज्या सरकारान राज्यांतल्या तरणाट्यांक अप्रेंटिसशीप ट्रेनिंग दिल्या. सध्या 4000 अप्रेंटिसशीप सरकारी क्षेत्रांनी आणि 7000 अप्रेंटिसशीप खाजगी क्षेत्रांनी असे मिळून 11000 अप्रेंटिसशीप कार्यरत आसात. म्हज्या सरकारान राज्यांत PM इंटर्नशीप स्कीम चालीक लावपाक कटिबद्ध आसा. ह्या माध्यमांतल्यान गोंयांतलो पदवीधर तशेंच कॉलेज ड्रॉपआउट तरणाट्यांक 500 प्रतिश्ठीत कंपनींनी इंटर्नशीपच्यो संदी निर्माण जातल्यो, ताची रोजगार क्षमता वाडटली. तरणाट्यांचे स्किलिंग, रिस्किलिंग, अपस्किलिंग जावचे ह्या हेतून मुख्यमंत्री कौशल्य पथ योजना खाला 2 कोटी रुपयाची तजवीज केल्या. तशेंच सांजच्या वेळा सतत बायलां खातीर वेगवेगळे पार्ट टायम स्किल अभ्यासक्रम सुरू करपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां. गोंयच्या तरणाट्यांनी हॉस्पिटॅलिटी अँड टुरिझम क्षेत्रांत रोजगार क्षमता वाडपाच्या नदरेन म्हजे सरकार ह्या क्षेत्रा खातीर नवे कौशल्य आधारीत कोर्स सुरू करतले. अंदाजे 8 कोटी रुपया खर्चून काणकोणांत जावपी ITIचे नव्या इमारतीचे काम जून 2025 पर्यंत पुराय जावपाची शक्यता आसा. सभापती महोदय, टाटा टेक्नॉलॉजी लिमिटेडच्या सेंटर ऑफ एक्सलन्सा खाला दिवचल, म्हापसा, फार्मागुडी, वास्को आणि काकोड्या ही 5 सरकारी ITI केंद्रां सेंटर ऑफ एक्सलन्स म्हणून अपग्रेड करतले. ह्या केंद्रांनी नव्या युगांतल्या गरजेचे आशिल्ले वेगवेगळे अभ्यासक्रम जसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 3D प्रिंटिंग, इलेक्ट्रिकल व्हेकल्स आदी हांचो आस्पाव जातलो. ह्या अभ्यासक्रमा खातीर बेगिनात बेगीन प्रशिक्षण सुरू जातले आनी त्या खातीर 10 कोटी रुपयाची तजवीज केल्या. सभापती महाशय, म्हजे सरकार काकोड्या गव्हर्मेंट ITI हांगासर 5 कोटी रुपया खर्चून बॅटरी इलेक्ट्रिकल व्हेकल टेक्निशियन व नव्या युगाचो अभ्यासक्रम उपलब्ध करून दिवपा खातीर नवी इमारत बांदपाची प्रक्रिया चालीक लायल्या. फायनान्स. सभापती महोदय, अर्थ खात्याक दिल्ल्या 596 कोटी रुपया इतले आसात. Speaker sir, I would like to inform this House that total allocation under tribal sub-plan to multiple departments is rupees 1,480 crores with at most 15% of the total development and welfare outlay of this budget. Economic Development Corporation EDC. सभापती महोदय, नोकरी सोदपी न्हय तर एंटरप्रिनर आणि नोकरी दिवपी जायात असो सल्लो दीत दर एका गोंयकाराक स्वयंपूर्ण करपाचो म्हज्या सरकाराचो सदांच यत्न आसात. गोंय राज्यांतल्या तरणाट्यांक उद्योजकता शिक्षण दिवपा खातीर म्हज्या सरकारान एंटरप्रिनरशीप डेव्हलपमेंट इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया संस्थे वांगडा MOU केला, जे गोंयांत उद्योजकता जागृताय कार्यशाळा घडोवन हाडटले. हो उपक्रम फुडें व्हरून मुख्यमंत्री स्वयंरोजगार येवजण सुरू करपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां. ही येवजणे अंतर्गत राज्यांतल्या तरणाट्यांक उद्योजकता विकास कार्यावळ आनी प्रशिक्षण दिवपा खातीर 2.5 कोटीची तजवीज केल्या. इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर. सभापती महोदय, मंजूर केल्ल्या कामाक कळाव लागिल्ल्यान चड खर्च जाता आनी हाचेर आळबंद हाडपा खातीर ठरावीक टायमलायन चालीक लावपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां. हाका लागून आर्थीक वर्साच्या सुरवेक कांय म्हयन्या खातीरूच एक्सपेंडिचर सँक्शन दितले आनी उरिल्ल्या वेळा खाती ह्या कामाची अंमलबजावणी करपा खातीर वापरतली. हाका लागून कामाचें योग्य नियोजन खूब आदींच करपाक मेळटलें, तशें बेगिनाच अंमलबजावणी करपाक मेळटली.
ह्या आर्थीक वर्सा सावन दर एका आमदारा खातीर वेगवेगळ्या खात्या कडल्यान महामंडळा कडल्यान दर वर्सा अंमलबजावणी जावपी सुमारे 100 कोटी प्रकल्पाची मंजुरी दितले. ताका नाका दिसता. GSIDC सभापती महोदय, GSIDCचे एनेक्शन ए प्रमाण सकयल दिल्ले प्रकल्प पुराय जावपाच्या वाटेर आसात आनी तांचे आर्थीक वर्स 25-26 उक्तावण जातले. हॉस्टेल ब्लॉक IPHP 26 कोटी, प्रायमरी हेल्थ सेंटर कांदोळी 16 कोटी, रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ प्रायमरी स्कूल बोमा फोंडा 2 कोटी, कन्स्ट्रक्शन ऑफ द हॉस्टेल एकोमोडेट बांबोली 11 कोटी, परत मडगाव ITI 5 कोटी, म्हणजे फातोर्डा ITI दिसता ती मल्टीपर्पज. कन्स्ट्रक्शन ऑफ द हॉस्टेल इन कॉलेज अँड आर्ट्स खांडोळा 5 कोटी, अशें मेळून टोटल 67 क्रोड्स. सकयल दिल्ले प्रकल्प आर्थीक वर्सा 25 सर्वा भितर चालीक लायतले. हितून कन्स्ट्रक्शन ऑफ हॉस्टेल ब्लॉक्स अँड कुडचरेम बस स्टँड 40 कोटी, अपग्रेडेशन ऑफ द PHC बेतकी 25 कोटी, पोलीस हेडक्वार्टर्स 46 कोटी, सोनाळ तार सावर्डे 70 ब्रिज 32 कोटी, कन्स्ट्रक्शन ऑफ द न्यू म्युझियम बिल्डिंग 22 कोटी रुपया, कन्स्ट्रक्शन ऑफ द गव्हर्मेंट हाय स्कूल बिल्डिंग खांडोळा मार्सेल 20 कोटी, पंचायत पिलर्ण 15 कोटी, पिर्णा विलेज पंचायत कॉम्प्लेक्स पिर्णा बार्देस 5 कोटी, कन्स्ट्रक्शन ऑफ द रूरल मेडिकल डिस्पेन्सरी केपें 2 कोटी, कन्स्ट्रक्शन ऑफ द गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल खांडोळा, परत गव्हर्मेंट कॉम्प्लेक्स बिचोली 57 कोटी. इट इज अन मोरड म्हापसा गव्हर्मेंट कॉम्प्लेक्स एट मोरड म्हापसा 23 कोटी, कन्स्ट्रक्शन कॉलेज ब्लॉक ऑफ द मेडिकल कॉलेज 250 crores, कन्स्ट्रक्शन ऑफ द 15 बॉडेड अर्बन PHC कुंकळीम 18 कोटी ना तो, कन्स्ट्रक्शन ऑफ द मल्टीपर्पज हॉल कुंकळीम 12 कोटी, त्या उपरांत नावेली बिचोली इट इज एन 2 crores. ऑल टुगेदर इज एन 640 crores. सिवरेज कॉर्पोरेशन राज्यातल्या सिवरेज व्यवस्थापनाक आतां सावन सिवरेज कॉर्पोरेशन पळयतले. सिवरेजी कडेन लक्ष दवरपा खातीर सिवरेज कॉर्पोरेशन हे एकमेव ऑथॉरिटी आसतली जी सगळ्या प्रकारच्या सिवरेज कामा खातीर आनी देखरेखीक जापसालदारपाक आसतले. ONM सयत गोंय राज्यांतले नवे प्रकल्प नेटवर्क स्थापन करपाचें काम सिवरेज महामंडळाक सोंपयतले. सभापती महोदय, म्हज्या सरकारान ह्या वर्सा टोका हांगासर 27 MLD आनी 15 MLD सांडपाणी उपचार प्रकल्पा खातीर टर्शरी ट्रिटमेंट सुविधा दिवपाचो प्रस्ताव मांडटा. ताका लागून 53 कोटी रुपयाचो खर्च येतलो. सभापती महाशय, फुडल्या 25 वर्साच्या मलनिस्सारण गरजेची पूर्तता करपाक म्हजें सरकार गोवा सिवरेज मास्टर प्लॅन 2050 चालीक लायतले. पुराय राज्यांतलो सिवरेज नेटवर्क विशेष करून किनारी भागात आसपी सिवरेज नेटवर्क वेवस्थीत चालीक लावन न्हंयचें उदीक दूशीत जावचें ना हाची आमी जतनाय घेतले. भारताची पहिली व्हॅक्यूम सिवर नेटवर्क सिस्टीम पणजे सुरू जाल्या हे ह्या हावजाक सांगता आसतना म्हाका खूब खोस भोगता. सभापती महोदय, कांय वाठारांनी सिवरेजचे जाळें घाल्लें आसून लेगीत लोक ह्या जोडणी लावपाक येवपाक अडखळटात. ताका लागून दुशीताय येता. मलनिस्सारण कार्यक्षम रितीन करपाक आनी पर्यावरण प्रदुशणाचेर आळबंद हाडपाक हो सिवरेज लायनी घालपाचो हेतू आशिल्लो. सिवरेज नेटवर्क जोडणी वाडोवपाचो उपाय म्हणून जे लोक सिवरेज जोडणी खातीर पात्र आसतनाय पूर्ण फायदो घेनात अशा रहिवाशाच्या निवासी जोडणी खातीरचो त्यांच्या उदक शुल्कात अतिरिक्त 50% आणि वेपारी जोडणी खातीर त्यांच्या शुल्कात अतिरिक्त 100% बिल आकारतले. सिवरेज जोडणी घेतल्या उपरांतूच शुल्क परत सामान्य करतले. इट इज अ कंपल्सरी. ह्या वर्सात 2 नवे प्रकल्प सुरू जातले, सांखळे आनी पर्वरी हांगासर. आर्थीक वर्सा सकयल दिल्ल्या सिवरेज येवजणेक पुराय जातल्यो. मडगांव, नावेली आनी बाणावली 25 कोटी, 35 कोटी आनी 45 कोटी. कोलवा, मडकय, पर्वरी, कुडचडे, तालिगांव, वास्को हांगासरी सिवरेज स्किमी ज्यो आसा पळय न्ही 75, 15, 10, 14 अशें मेळून टोटल ऑल टुगेदर 264. ह्या वर्सा चालू सिवरेजचें काम पुराय जातकच गोंय मलनिस्सरण कवरेज 30% वाडटली. सभापती महाशय, कुडचडे आनी भोंवतणच्या वाठारांनी प्रदूषण उणें करचें आनी जुवारी न्हंयचें संवर्धन करचें काम फेज 2 केंद्र सरकारच्या पावलान अंदाजे 25 कोटी रुपया खर्च करून हातात घेतले. तशेंच जलशक्ती मंत्रालयातल्यान मंजुरी दिल्या उपरांत ह्या प्रकल्पाचो 3रो टप्पो 300 कोटी रुपया खर्च करून सुरू करतले. पब्लीक वर्क डिपार्टमेंट
सभापती महोदय, भौशीक बांधकाम खात्याक 1975 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या. तातूंतले 744 कोटी रुपया रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचरा खातीर आणि 1230 कोटी रुपया कॅपिटल एक्सपेंडिचरा खातीर आसात. सभापती महोदय, भौशीक बांधकाम खातें, वीज, उदका संसाधन आणि गोंय सरकारची हेर खाती महामंडळां ही एम्पॅनल केल्ल्या कंत्राक्टरांनी सुरू केल्ली मुळावी बांदावळ काम वेगान करपाच्या हेतून हांव मुख्यमंत्री अर्थसहाय्य येवजण प्रस्ताव मांडटा. ह्या येवजणे खाला गोंय सरकारान जारी केल्ल्या कामाचेर एम्पॅनल कंट्राक्टर इजी, हॅसल फ्री अँड लो इंटरेस्ट क्रेडीट मेळटलें. सभापती महोदय, पवित्र सभागृहाक पळोवपाक सोदता की आमचे माननीय प्रधानमंत्री आणि माननीय केंद्रीय रस्तो मंत्री नितीन गडकरीजी हांणी महामार्ग मंत्री यांच्या फुडारपणा खाला आणि मार्गदर्शना खाला डबल इंजिन सरकारचो जो परिणाम म्हण गोंयाक फाटल्या 10 वर्सांक वेगवेगळ्या राष्ट्रीय महामार्गाच्या प्रकल्पा खातीर अंदाजे 30,000 कोटी रुपया मंजूर जाल्यात. सभापती महोदय, म्हज्या सरकाराच्या सक्रिय यत्नाक लागून ग्रामीण विकास मंत्रालयान प्रधानमंत्री ग्राम सडक विकास योजने खाला 62 किलोमीटरच्या ग्रामीण रस्त्यांचो जोडणे खातीर 102 कोटी रुपयाची मंजुरी दिल्या. त्या प्रकल्पाचो तपशील एनेक्शर बी प्रमाण आर्थीक वर्सा 25-26 ह्या वर्सा हे प्रकल्प पुराय जावपाचे आसा. एनेक्शर बीन बिचोली, सत्तरी, धारबांदोडा, फोंडा आणि बिचोली अशे टोटल मेळून 102 कोटीचे प्रकल्प आसात. सभापती महोदय, मडगांवच्या 332 कोटी रुपया खर्चून बांदिल्ल्या वेस्टर्न बायपासाक लागून मडगांव शहरात जावपी गाडयांच्या गर्देचो विशय सुटावो जाला आणि 641 कोटी रुपया खर्चून पर्वरीत चालू आशिल्ल्या एलिव्हेटेड कॉरिडॉर हे नॅशनल हायवेची कामां बेगिनात बेगीन पुराय करपाचो देखून चालू आसा. म्हज्या सरकारान सगळ्या मतदारसंघांनी 614 कोटी खर्चून सकयल दिल्ल्या एनेक्शर सी प्रमाण प्रकल्प हातात घेतल्यात. एनेक्शर सी हांव वाचिना, फाटल्यान जोडलेले आसात. सगळ्या मतदारसंघाचे प्रकल्प तातूंत आसात. सभापती महोदय, रस्त्याच्या मुळाव्या साधन सुविधेचो दर्जो वाडचो खातीर तशेंच सुरक्षा आनी वेगवेगळ्या कारणां खातीर खणून काडिल्ले रस्ते पुनर्स्थापीत करपा खातीर 1208 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या. सभापती महोदय, हॉटमिक्स जाल्ल्या रस्त्यांचे आनी फुडलीं 5 वर्सां रस्ते खणपाक परवानगी दिवचे नात. परत रस्ते खणपाक आनी टाळपा खातीर रस्त्याच्या सगळ्या कामांक रस्त्या खातीर कुशीक, उदका पुरवण, वीज पुरवण, ब्रॉडबँड, सिवरेज आदी सगळ्या खातीर कॉमन युटिलिटी डक्ट आस्पावीत करपाचें हांव जाहीर करतां. Speaker sir, a new policy on road engineering and design will be introduced to construct green corridors along the major highways, which will stop access to the stray kettles, improve aesthetic and ensure the commuter safety on the road. The process of the structural audit of the various bridge and culvert in Goa has been undertaken by my government and will be completed this year. Buildings. Speaker sir, conduct of the structural audit of the government building is already taken up. Based on the outcome of the detailed consultancy report, remedial measures for the strengthening will be undertaken on the fast track mode. I also propose to take up the structural audit of all the heritage buildings in the state and thereafter the restoration of all the heritage buildings as per needed and assessment will be initiated. In order to improve the visual appeals of the government buildings, I propose to paint all the government buildings in the respective location with uniform colors code. दिव्या सांगून इचरोन तुका म्हणजे सेफ्रॉन मारिना जरा भिवनाका. तशेंच इमारत क्षेत्रा खातीर नव्यो इमारती बांदप, देखरेख आनी सरकारी इमारतीच्या देखरेख आनी दुरुस्ती ह्या खातीर 273 कोटी रुपयाची तजवीज केल्या. दक्षिण गोंय ओल्ड जिल्हाधिकारी आनी पुलीस मुख्यालय इमारतीचे दुरुस्तीचे काम अंदू सुरू जातले. वर्टिकल गार्डन्स फॉर एड्रेसिंग अर्बन हीट आयलँड्स इन अर्बन एरियाज अशे वेगवेगळे ग्रीनिंग इनिशिएटिव्ह सुरू करपाचोय प्रस्ताव हांव मांडटा. धोरणात्मक उपाय म्हणून रोड, बिल्डिंग, वॉटर सप्लाय आणि सिवरेज प्रकल्प ह्या फुडारात येवपी निवेदाचेर 5 वर्सां खातीर इनबिल्ट ONEM क्लॉज आसतलो, जो सरकारा खातीर फायदेशीर आनी बचत दिवपी आसतलो. सभापती महोदय, 25-26 ह्या आर्थीक वर्सा सावन सामान्य लोकांक खंयचीच जोडणी, कागाळी आदी खातीर भौशीक बांदकाम खात्याच्या कार्यालयाक भेट दिवपाची गरज आसची ना आणि ही सगळी प्रक्रिया सध्याच्या वन ॲप फॉर ऑल सर्विसीस
ह्या ऑनलायन डिजिटल मोडा वरवीं जातली. ड्रिंकिंग वॉटर डिपार्टमेंट. सभापती महोदय, सगळ्या नागरिकां खातीर नितळ पिवपाचें उदक मेळचें तशेंच राज्यांतल्या उदकाची पुरवण आनीकूय घटमूट करपा खातीर आर्थीक वर्स सावन ड्रिंकिंग वॉटर डिपार्टमेंट DWD हे नवें खातें कार्यरत जातलें. सगळ्या खातीर उदकाचें समान वांटप तशेंच सद्याचें चालू आशिल्लें उदक पुरवण प्रकल्प बेगिनात बेगीन पुराय करपाचो हो म्हज्या सरकाराचो मुखेल हेत आसा. ड्रिंकिंग वॉटर हे नवीन खातें सुरू करपा खातीर 801 कोटी रुपयाची तजवीज केल्या. सभापती महोदय, ड्रिंक फ्रॉम टॅप ह्या येवजणे खाला म्हज्या सरकारान सगळ्या नगरपालिका वाठारांतल्या उदक पुरवठो सुविधा सुदारणा करपाचेर चड लक्ष केंद्रीत करपाची मोख दवरल्या. अंदूच्या वर्सा सावन सगळे नवे उदकाचे मिटर्स गळती बंद करपा खातीर आनी बिलिंग कार्यक्षम वाडोवपा खातीर स्मार्ट वॉटर मिटर दिवपाचो प्रस्ताव आसा. स्पीकर सर, numerous water tankers operate for the transportation of the various type of water including raw water, potable water, sewerage water and STP treated grey water. I propose to bring about the comprehensive control to regulate the water tanker sector through the responsible mandatory registration and color coding of all types of tankers. Speaker sir, to cater to water requirement of my government has undertaken the construction of water treatment plants total amounting to 1,023.35 crores across the various constituency as details below. Walpoi, Priol, Sakri and Savadya 25 MLD at Ganje, Mandrem 30 MLD, Shivolem 560 MLD, Mapsa, Shivole, Aldona, Saligaon, Aja Khatir augmentation plant at Asnoda, it is 30 MLD, South Goa district, Sagra Khatir 100 MLD, WTP at Saravlem, Savarda 3 MLD at Kone Darbandoda, Poriye 15 MLD at Morle, Bicholim 30 MLD at Menkure, Saligaon Pilan 15 MLD, and Marmagua 10 MLD at a pressure filter at Kurem, which is approximately 7. Milun, altogether 1023 crore, and Kankona Tajabar 5 MLD at Gawane Gaudungri. Speaker sir, I also propose to carry out the water supply works as mentioned in the Annexure D amounting to rupees 577 crores. Annexure D हांव वाचिना फाटल्यान लायिल्लें आसा. वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट. सभापती महोदय, जलस्रोत खात्याक 759 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या. तातूंतले 491 कोटी रुपया कॅपिटल एक्सपेंडिचरा खातीर आसात. गांवगिऱ्या वाठारांनी पर्यटनाक चालना दिवपा खातीर भितरल्या वाठारांतले जलाशय आनी उदका स्त्रोत सांबाळून आमी विकसीत करतले. सभापती महोदय, म्हादईचो प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात आसा आनी आमी म्हादईची राखण करपा खातीर आमचे सगळे यत्न बऱ्यांतल्या बऱ्या पद्दतीन करीत आसात. गोंयांत प्रवाह स्थापन जावपाक हे आमच्या खातीर एक फायदेशीर गजाल आसा. सभापती महोदय, बार्देश महालांतल्या उदकाच्या गरजो पुराय करपा खातीर आमटणे धरणांतल्यान विशेष रॉ वॉटर पुरवण करपी एक पायपलायन घालून एक अद्वितीय उपक्रमाची कल्पना राबयल्या. तशेंच साळ ह्या गांवांत शापोरे न्हंयचेर बराज आनी 250 MLD रॉ वॉटर पंपिंग स्टेशन बांदून म्हज्या सरकारान तिळारी कालवो बंद आसल्यार लेगीत उत्तर गोंयच्या अखंड उदक पुरवण सुनिश्चित करपा खातीर 75 लाख क्युबिक मिटर उदक सांठवणो दवरपाची येवजण आंखल्या. राज्यांतली उदकाची पुरवण सुदारपा खातीर 691 कोटी रुपयाच्या सकयल एनेक्शर E हातूंतल्यान दिल्ले प्रकल्प हांव घेतल्यात. It is an strengthening and lining of the Tilari irrigation project, which is approximately, it is an left bank main canal 70, right bank main canal and Sakri distribution canal. It is all together. तेजा उपरांत बाकीचे सगळे आमटणे साळ धुमाशे हितून करून सगळे ऑल टुगेदर 691 crores अप टू कलंगूट पुराय उत्तर गोंया खातीर. सभापती महोदय, हांव पायप्ड ऑटोमेटेड इरिगेशन सिस्टम चालीक लावपाचो प्रस्ताव मांडटा. अशा तरेचो प्रकल्प डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड्स तर्फे आमी साखळी मतदारसंघातल्या सुल्ला गांवांत चालीक लावन 45 हेक्टर जमीन लागवडी खाली हाडपी यशस्वी जाल्यात. वेगवेगळ्या गांवांत शेतकऱ्याक शिंपावळ केल्ल्या उदकाचो प्रवाह परतून वापरपाक मेळचो, कालव्याची वाड आनी सूक्ष्म नळांतल्यान इरिगेशन करून उदकाचो आर्थीक वापर वाडोवपा हेच्या खातीरच हो उपक्रम आसा. सभापती महाशय, बेकायदेशीर बोरवेल मारपी लोकांचेर दंडात्मक कारवाय जातली हाचेर ह्या सभागृहाच्या माध्यमांतल्यान गोंयच्या जनतेक हांव गवाय दिता. सभापती सर,
राज्यात उदक पुरवण जाळे वाडोवपाच्या हेतून शिंपणावळ उद्देगीक आणि पिवपा खातीर सुमारे 15 TMC उदक साठोवपाच्या हेतून 6 नव्या धरणाच्या बांदकामा खातीर प्री फिजिबिलिटी स्टडी करपाचें म्हज्या सरकारान थारायलां. स्पीकर सर, फॉर एक्शन प्लॅन ऑफ द फ्लड कंट्रोल मेजर्स राज्यांतल्या सगळ्या मुखेल न्हंयच्या ओव्हरांचो अदमास आणि ओव्हरांच्या वाठाराचे नकाशे तयार करपा खातीर नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हायड्रोलॉजीच्या पालवान म्हज्या सरकारान अभ्यास सुरू केला. सभापती महोदय, फिजिबिलिटी स्टडीच्या अदमासा प्रमाण 1000 कोटी रुपया परस चड खर्च येवपी सकयल दिल्ले नवे प्रकल्प ह्या वर्सा सावन हातात घेवपाचो प्रस्ताव हांव मांडटा. तशेंच 2047 मेरेन गरज भागोवपाच्या खातीर सगळ्या तालुक्यांतले रॉ वॉटरचो फावो तो पुरवणो सुनिश्चित करपा खातीर राष्ट्रीय एजन्सी संस्था वरवीं अभ्यास करतले. सकयल दिल्ले प्रोजेक्ट इट इज अ 30 MLD रॉ वॉटर सप्लाय एट IDC कुणय, परत 30 MLD रॉ वॉटर सप्लाय एट द बोनवेल लेक पणजी, तेज्या उपरांत कन्स्ट्रक्शन ऑफ द बंदारा इन द लिफ्ट इरिगेशन स्कीम शिरोडा आनी फोंडा, कन्स्ट्रक्शन ऑफ द बंदारा अक्रॉस द मादय रिवर एट द सोनाळ आनी उस्तें 70 हांगासर, तेज्या उपरांत 20 MLD हायड्रो पॉवर प्रोजेक्ट स्टेशन एट द साळावलीम डॅम सांगे आनी फ्लड कंट्रोल मेजर्स एट द बिचोली साखळी आनी लेक इम्प्रुवमेंट प्रोजेक्ट इन द बार्देस आनी केपें सालसेत. इलेक्ट्रिसिटी. सभापती महोदय, वीज खात्याक 4131.15 कोटीची तरतूद आसा. सभापती महाशय, गोंय राज्याच्या नियमीत वीज मेळची म्हणून 1000 कोटी खर्चून चालीक लायिल्लो गोवा तमनार प्रकल्प ह्या वर्सा लोकार्पीत जातलो. कोस्टल पर्यटन वीज पुरवण घटमूट करतले, जेका लागून अखंड वीज पुरवण सुनिश्चित जातली आनी तशेंच आस्थापनाक डिझल जनरेटर बदला क्लीन एनर्जी कडेन वळूंक शकतली. सभापती महोदय, ह्या वर्सा सावन जारी केल्ले सगळे नवे वीज मीटर स्मार्ट मिटर्स दिवपाचो यत्न करतले. एनेक्शर 5 उल्लेख केल्ले सकयल दिल्ले प्रकल्प यांचो अदमास खर्च 239 कोटी रुपया आसात. तांचें काम ह्या वर्सा हातात घेतले. कॉन्स्टिट्युएन्सी फोंडा फोंडा सबस्टेशन 13 कोटी रुपया, फोंडा सबस्टेशन आनी बाकीचे डिस्ट्रिब्यूट, बाणावले 18 कोटी रुपया, सांगे 16 कोटी रुपया, वास्को 24 कोटी रुपया, शिवोले 11 कोटी रुपया, वेळी 51 कोटी रुपया, सावर्डे 52 कोटी रुपया आनी पर्ये 30 कोटी रुपया, अशें मेळून 239 crores ऑफ रुपीज हाची कामां जी आसा सभापती महोदय हातात घेतलेली आसा. सभापती महोदय, वयर दिल्ल्या कामां सयत पुराय राज्यांत वेगवेगळ्या जाग्याचेर 300 कोटी रुपया पेक्षा चड किमतीचो LT आनी HT लायन्स अंडरग्रावंड घालतले. सभापती महोदय, ERP implementation, replacement of the old distribution transformer centers, reconducting of the overhead conductors, LT underground cable works ही कामां केंद्र सरकारच्या मदतीन सुधारित वितरण क्षेत्र योजने खाला हातात घेतले आणि त्या खातीर 338 कोटी रुपयाचो खर्च येतलो. सभापती महोदय, एनेक्शर G उल्लेख केल्ल्या प्रकल्पाचो अदमास खर्च 1060 कोटी रुपया आसात. तांचें काम ह्या वर्सा पुराय जातलें. एनेक्शर G फाटल्यान आसा, हांव वाचपाक वचना. नीव एंड रिन्युएबल एनर्जी. सभापती महाशय, नीव एंड रिन्युएबल एनर्जी खातीर आर्थीक तरतूद 62 कोटी रुपया इतली आसा. राज्यांतल्या दर्या देगेवयल्या पट्ट्यांनी CNG, बायोफ्युएल आनी अदर सच रिन्युएबल सोर्सीसचो वापर करपाक प्रोत्साहन दिवपाचो प्रस्ताव हांव हांगासर मांडटां. सभापती महाशय, केंद्र सरकारच्या आणि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन यांच्या सहकार्यान 60 कोटी रुपया खर्चून प्रायोगिक तत्वाचेर मॉडेल सोलर विलेज प्रकल्पाचो माध्यमांतल्यान एका गावात लागपी वीज पुराय तरेन सौर उर्जेचेर तयार जावपाक शकता हे सिद्ध करपाची आमची मोख आसा. गोवा इंजिनियरींग कॉलेज हांगासर 5 मेगावेट ग्राउंड माउंटेड आनी रूफ माउंटेड सोलार प्लांट कार्यान्वीत करपाची आमी थारायलां. भलायकी खात्याच्या आधिपत्या खाली येवपी 2 भलायकी केंद्रां आनी 1 प्राथमीक भलायकी केंद्रात भारत सरकारच्या आधारान सौर उर्जा सेवा चालीक लायतले. सभापती महाशय, हाच्या व्यतिरिक्त सगळ्या महत्वाच्या जेटींचेर सौर उर्जेचो वापर जावचो. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या सगळ्या सबस्टेशनाचेर 13 मेगावेट्स ग्राउंड माउंटेड सोलार PV प्लांट कार्यान्वीत करपाचो आणि केंद्र सरकारच्या मदतीत राज्यात 700 सोलार वॉटर पंप कार्यान्वीत करपाचो आमचो हावेस आसा. सभापती महाशय, सबसिडी फॉर द पर्चेज ऑफ EV येवजण याच्या अंतर्गत 14 कोटी रुपयाची तरतूद करून राज्यातले इलेक्ट्रिक व्हेकल्स वापरपाक प्रोत्साहन दिवपाचें आमी थारायलां. भौशीक थळाचेर चडांत चड
चार्जिंग स्टेशन निर्माण जावची म्हण सोर्स टू द चार्जिंग स्टेशन अशी हाय टेन्शन वीज जोडणी करपाक लागपी खर्चाचेर 50% सबसिडी दिवपाचें आमी निश्चित केलां. अर्बन डेव्हलपमेंट. सभापती महोदय, नगरपालिका प्रशासन खात्याक 452 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या. सभापती महोदय, सगळ्या नगरपालिकांनी दिसपट्ट्या पगाराचेर काम करपी कामगार जाणे 7 वर्सां परस चड काळा खातीर काम केलां अशा कामगारांक त्यांची पावती म्हणून टेम्पररी स्टेटस दिवन त्यांच्या कामाक फावा तो मोबदलो दिवपाचें हांव जाहीर करतां. सभापती महोदय, सिटी इन्व्हेस्टमेंट टू इनोव्हेटिव्ह, इंटिग्रेट अँड सस्टेन 2 म्हळ्यार सिटीज 2.0 ही येवजण पणजे खातीर मान्य जाल्या, जेका लागून पणजे शहराक 135 कोटीची मदत मेळटली. 4 वर्सां खातीर ही येवजण चलतली आनी तातूंत सॅच्युरेशन ऑफ द सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट ऑपरेशन्स आनी सेंटर फॉर द सर्क्युलेटरी अँड क्लायमेट हाचो आस्पाव आसतलो. आल्तिनो हांगा सिवरेज लायनी सुदारून आनी कदंबा पाट्याचेरय नवी लायन घालून पणजेंतलें सिवरेज नेटवर्क घटमूट करतले. सभापती महोदय, वर्सुकी 12 कोटी लिटर उदकाची बचत करपा खातीर पणजे शहरात नवे 6000 स्मार्ट मिटर्स बसयतले. पणजेचे 3 मुखेल रस्ते 18 जून रोड, आत्माराम बोरकर रस्तो आनी पांडुरंग पिसुलेकर रस्तो हातूंतल्यान स्ट्रॉम वॉटर ड्रेन्सचे अपग्रेडेशन आनी ह्या रस्त्याचेर स्मार्ट रस्ते म्हणून विकसीत करपाचो 2 आर्थीक वर्साच्या काळात ताका कॉन्क्रीट करपाचोय प्रस्ताव हांव हांगासर मांडटां. सभापती महोदय, तशेंच सद्याच्या 1916 नंबर स्मार्ट पोल्स आनी स्मार्ट इल्युमिनेशन ल्युमिनरीज 3500 पर्यंत वाडोवपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां, जेका लागून 1.90 कोटी रुपया मेरेन खर्चाची बचत जातली. स्मार्ट सिटी मिशन खाला तयार केल्ले एसेट्स हाचे मॉनिटायझेशन करपाचोय प्रस्ताव हांव मांडटां. सभापती महोदय, स्लम रिडेव्हलपमेंट उपक्रमा खातीर 5 कोटीची तजवीज केल्या. मडगांव पालिका मंडळाच्या हेरिटेज इमारतीचे दुरुस्तीचे काम ह्या वर्सा सावन हातात घेतले. भारत सरकाराच्या आदारात मोपा एअरपोर्ट डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी माडा खाला न्यू मोपा सिटीचे नियोजन करतले. तशेंच ग्लोबल स्टायल आशिल्ल्या शारा सारखी उदरगत करपा खातीर खाशेले रंग कोड आशिल्ले गोंयांतली वेगवेगळी शहरां विकसीत करपाचोय प्रस्ताव हांव मांडटां. सभापती महोदय, इंटिग्रेटेड डेव्हलपमेंट ऑफ द मेजर टाउन्स IDMT येवजणे खाला 55 कोटी रुपयाची तरतूद आसा. ही येवजणे खातीर दिल्लो निधी ह्या वर्सा सावन दर एक पालिकेक सारको वांटून दितले. सभापती महोदय, अमृत 2 खाला सकयल दिल्ले प्रकल्प ह्या वर्सा सावन सुरू जातले. कुडचड्या टावन परत इन्क्लुडींग वाळपय टावन, म्हापसा म्युनिसिपालिटी हा मेळून 96 crores of rupees हांगा युटिलायज जातले. सभापती महोदय, स्मार्ट सिटी मिशन खाला एनेक्शर H प्रमाणे दिल्ले प्रकल्प ह्या वर्सा सावन सुरू जातले. अंडर स्मार्ट सिटी मिशन पणजेंतले वेगवेगळे प्रकल्प ह्या स्मार्ट सिटी मिशनाच्या खाला हांगासर बरयल्ले आहा. त्याची कॉस्ट जवळपास 423 कोटी रुपया ही आसतली. टुरिझम. सभापती महोदय, पर्यटन खात्याक 440.98 कोटी रुपयाची तजवीज केल्या. स्पीकर सर, दर्जेदार पर्यटक आकर्षित करपाच्या हेतून सस्टेनेबल टुरिझम हाका चालना दिवपाचो आनी तशेंच पर्यटक आनी थळावे लोक राज्यांत शांततेन एकठांय रावपाची खात्री करपाचो म्हजो हेतू आसा. राज्याचे मुळावे पर्यटन बांदावळ घटमूट करप आनी देश तशेंच आंतरराष्ट्रीय पर्यटका खातीर एक मुखेल ठिकाण म्हणून राज्याचे स्थान बळकट करपा खातीर हांव व्हड अभिमानान एक व्यापक अर्थसंकल्प सादर करताना राज्या खातीर येणावळ निर्माण करपी टुरिझम हे एक म्हत्वाचो घटक आसा. हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्र पर्यटन संबंधी वसुली आनी पर्यटन संबंधी व्यवसायाक लागून निर्माण जावपी आर्थीक कार्यावळ राज्याच्या तिजोरेंत मोठें योगदान दिता. ह्या यत्नाक आमी गुंतवणूक आनी विस्तार करतना आमकां आत्मविश्वास आसा की ह्या म्हत्वाच्या क्षेत्रांत आनीकूय वाड जावपाची शक्यता आसा. पर्यटन मुळावी बांदावळ घटमूट करपा खातीर केंद्र सरकारच्या आदारान फुडले प्रकल्प प्राधान्याचेर चालीक लावपाचोय हांव प्रस्ताव मांडटां. वे सायड एम्युनिटीज थळाव्या लोकांक आर्थीक संदी निर्माण करपाच्या हेतून आधुनीक वॉशरूम, कोवर्किंग स्पेस आनी कॅफे सारक्या सुविधा पर्यटना खातीर उपलब्ध करप. ऑनलायन टॅक्सी प्रवाशाच्या सोयी खातीर ॲप एग्रिगेटरची ताची नोंदणी करून गोंयच्या टॅक्सी सेवा डिजिटल प्लॅटफॉर्माचेर एकठांय हाडप.
प्लग अँड प्ले मॉडेल संगीत मैफिली आणि व्हड मेळाव्या खातीर एक मुखेल ठिकाण म्हणून विकसीत करपा खातीर एक अत्याधुनीक सुविधाची कल्पना येवजिल्या. एनहॅन्स क्रूज टुरिझम गोंयांत येवपी अत्याधुनीक क्रूज टर्मिनल पर्यटनाच्या मळार परिवर्तन घडोवन हाडपा खातीर सज्ज आसा. हो क्रूज पर्यटनाक मोठी चालना दिवपा बरोबरूच नोकऱ्यो तयार करतले आनी आर्थीक वाड निर्माण जातली. मार्मागोवा MPAचेर जावपी हो क्रूज टर्मिनल आसा. न्यू जेटी टर्मिनल आनी मिनी कन्व्हेन्शन सेंटर ॲट पणजी 1 जून 2025 मेरेन न्यू जेटी टर्मिनल सुरू जातले आनी मिनी कन्व्हेन्शन सेंटरचें काम डिसेंबर 2026 मेरेन पुराय जातलें. एरो टुरिझम किटला हांगासर नवो एरो टुरिझम उपक्रम प्रस्तावित केला, जातून स्काय डायव्हिंग आनी ड्रोन सारकिल्या साहसी कार्यावळीचो आस्पाव जाता. तशेंच स्काय डायव्हिंग आनी ड्रोन पार्क, हवाई क्रीडा, मोटरयुक्त पॅराग्लायडिंग, हॉट एअर बलून आनी एरोबेटिक फायट्स ह्या सारक्या साहसी कार्यावळीचो आस्पाव आसा. किटॉल ओशनेरियम सरकार घालू शकता. ओशनेरियम मागीर सांगता. अंडर वॉटर टनेल आणि इमर्सिव्ह मरीन प्रदर्शनयुक्त असो एक प्रस्तावित लँडमार्क डोम गोंयच्या गिरेस्त सागरी वारशाचें दर्शन घडयतले. डेव्हलपिंग कॅरावन पार्क्स पर्यटन चालना दिवपा खातीर आनी गोवा बियॉन्ड बीचीस प्रदर्शीत करपा खातीर केरी आनी गोंयांतल्या हेर सुवातींचेर कॅरावन पार्कचो विकास चालू आसा. पर्वरीम टावन स्क्वेअर पर्वरी हांगा जावपी टावन स्क्वेअर एक गतीशील सार्वजनीक जागा आसतली, जातूंत प्लाझा, थीम कोर्ट आनी मार्केट प्लेस वाठार आसतले. छत्रपती शिवाजी महाराज डिजिटल म्युझियम फोंडा हांगासर विद्यमान छत्रपती शिवाजी महाराज किल्ल्यात नियोजित छत्रपती शिवाजी महाराज डिजिटल संग्रहालय एक अत्याधुनिक अनुभव केंद्र जातले. महान मराठा योद्ध्याक ती एक योग्य श्रद्धांजली आसतली. त्याचा दृष्टिकोन, फुडारपण आनी गोंयच्या इतिहासा कडेन आशिल्लो संबंध हाचेर प्रत्यय हांगासर जातलो. डिजिटल नोमॅड्स हांगा आकर्षित करपा खातीर आनी गोंयची स्थापणूक आनी एक अग्रगण्य वोकेशन डेस्टिनेशन म्हणून स्थापीत करपा खातीर कोवर्किंग, हाय स्पीड इंटरनेट आनी IT सारख्या सेवा हातूंतल्यान गुंतवणूक करून एक क्लस्टर तयार करतले. सभापती महोदय, बायलांची सुनिश्चिता करपाच्या हेतून आनी बायलां एकटी प्रवास करतनाय तिका सुरक्षीत दिसचे म्हणून पिंक फोर्स वाडीव देखरेख आनी दर्यादेगील सुरक्षा घटमूट करपाक अशे वेगवेगळे उपक्रम हातात घेतले. सभापती महोदय, जबाबदार पर्यटनाचेर पुरस्कर्ते म्हणून गोंय राज्यांत गरजेच्या वस्तूंनी सज्ज करप, विकसीत जावपी पर्यटनाक उद्योगा खातीर स्केल सशक्त करप ह्या हेतून राज्य पातळीचेर टुरिझम एम्बॅसिडर कार्यावळ सुरू करतले. सभापती महोदय, गोवा बियॉन्ड बीचीस हाचेर प्रचार करपा खातीर म्हज्या सरकारान गोंयांत होमस्टे, B&B आनी कारावान गुंतवणी खातीर आर्थीक प्रोत्साहन दिवपाक एक येवजण सुरू केल्या. आध्यात्मीक पर्यटनाचो प्रसार करपाचो एक भाग म्हणून नार्वे हांगा बोटी वांगडाच पर्यटन घाट आनी बसपाची सुवात विकसीत करतले. तशेंच बोटींतल्यान प्रवास करून गंगा आरती थळ म्हणून ताचें आकर्शण वाडयतले. राज्यांतल्या 11 मुखेल देवळांक जोडपी आनी गिरेस्त संस्कृताय आनी ऐतिहासीक म्हत्व आशिल्ल्या एकादश तीर्थाचो उदरगत जातली. पर्यटना खातीर तालुका वायज सर्किटूय अशाच तरेन तयार करतले. सभापती महोदय, गोंयांत युनिटी मॉलचे बांदकाम केंद्र सरकारच्या पावलान ह्या वर्सा सावन सुरू जातले. देशांतल्या सस्टेनेबल अँड रिस्पॉन्सिव्ह टुरिझम थळाच्या उदरगती खातीर सुरू केल्ल्या स्वदेश दर्शन 2 ह्या येवजणे खाला पर्वरी आनी कोलवा ह्या 2 वाठारांनी उदरगती खातीर आस्पाव जाला. सभापती महोदय, एनेक्शर 1 ह्या प्रमाण आर्थीक वर्सांत 225.42 कोटी रुपयाचे प्रकल्प ह्या वर्सा चालीक लायतले. हातूंत सगळे प्रकल्प जे आसा हे टोटली दिल्ले आसा. गोवा पणजी पासून ते आर्ट पार्क सगळे एकंदर प्रकल्प हातूंत आसा. डिटेल प्रोजेक्टांनी हांव वचना, बट डिटेल काणकोणा पासून इतर पिलन, धारबांदोडा पासून सप्तकोटेश्वर टेम्पल फातर्फा होय प्रकल्प घेतलेलो आसा. सभापती महोदय, दिवचले म्हालांतल्या मया गांवाक CSS खाला पर्यावरण पर्यटन आनी अमृत धरोहर स्थळ हे श्रेणीत वेचून काडलां. पर्यटनाच्या दृश्टिकोनांतल्यान ह्या गांवची समग्र उदरगत साध्य करपा खातीर
10 कोटी मंजूर जाल्यात. Speaker sir, for all tourism related infrastructure, my government will provide all the infrastructure support such as electricity, water and sewerage connection through the single window mechanism. Speaker sir, in order to promote a tourism infrastructure in hotel and medical tourism sector in the state, I propose to provide a tax holiday in form of 50% rebate on the state GST, exemption in the stamp duty and registration, waiver in other processing charges to the investor who set up at least 3-star category or above hotel or hospital in the hinterland talukas of Bicholi, Sange, Kepe, Kankon, Dharbandoda, Fonda and Sattari. Public-private partnership. सभापती महाशय, डिपार्टमेंट ऑफ द PPP खातीर 7 कोटीची तरतूद केल्या. सभापती महाशय, कन्व्हेन्शन सेंटर एट डोनापावला आणि संजीवनी शुगर फॅक्टरी रिडेव्हलपमेंट ही दोन्ही कामां या वर्सा चालीक लागतली. भारत सरकारच्या NBCC या कंपनीकडे MOU करून माझे सरकार महत्वाच्या जाग्याचेर आसपी व्हड क्षेत्रफळाचो सरकारी जमनीचो रिडेव्हलपमेंट करपाचो हावेस दवरून आसा. रिडेव्हलपमेंट ऑफ द जुंता हाऊस, द गव्हर्मेंट गॅरेज पणजी, वास्को बस स्टँड, प्रशासन स्तंभ, पणजी सर्किट हाऊस अशा प्रकाराचे महत्वाचे प्रकल्प सरकाराकडल्यान कसलोच अर्थसंकल्पीय आधार नासतना हातात घेतले. ट्रान्सपोर्ट सेक्टर. ट्रान्सपोर्ट. सभापती महोदय, येरेदारी खात्याक 339.79 कोटीची तरतूद आसा. सभापती महोदय, म्हजी बस येवजण कव्हरेज चड मार्गाक आस्पाव करपाक खातीर वाडयतले. ह्या येवजणे खातीर 8 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या. हांव मुख्यमंत्री बस सहायता येवजण 2024 हाचो प्रस्ताव मांडटा. खाजगी स्तरावयल्यान गाडयो पोरण्यो बशी बदलपा खातीर अनुदानाच्या रुपात आर्थीक आदर दिवपा खातीर ही येवजण चालीक लावपाचोय प्रस्ताव आसा, जेका लागून 10 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या. तशेंच KTC बसीस पर्यावरणाक अनुकूल करपा खातीर डिझेलचेर चलपी बसी टप्प्याटप्प्यान CNG आणि चार्जिंग स्थलांतरीत करपाचोय प्रस्ताव हांव मांडटा. सभापती महोदय, मुख्यमंत्री टॅक्सी सहाय्य येवजण सुरू करपाचो हांव प्रस्ताव मांडटा. गोंय राज्यांत ॲप स्तराचेर चलपी पर्यटन टॅक्सी बदलपा खातीर हे अनुदान येवजणा आसा. ही येवजणा अंतर्गत पर्यटन टॅक्सी बदलपाक आणि पर्यटन टॅक्सीचो विमो हाच्या खातीर अनुदान दितले. ह्या येवजणे खातीर अर्थसंकल्पीय 10 कोटी रुपया केल्यात. सभापती महोदय, येता त्या आर्थीक वर्सा सावन ट्रान्सपोर्ट खात्यातले मुखेल कार्यालय पर्वरी हावसिंग बोर्ड संकुलात नव्या कार्यालयात कार्यरत जातले. तशेंच डिचोली हांगासर आशिल्ल्या KTC बस स्टँडाचे पुनर्विकासाचे काम आर्थीक वर्सा 25-26 पुराय जातले, जेका लागून 6 कोटी रुपयाची तजवीज केल्या. सभापती महोदय, ह्या सभागृहाक पळोवपाक म्हाका खोस जाता की म्हज्या सरकारान 4 बस टर्मिनल्स उदरगत करपा खातीर प्रक्रिया सुरू केल्या. ती उदरगत PPP मोडा वरवीं जातली. हाच्या खातीर आमी वेव्हार सल्लागार नेमणूकय जाल्या. हो पयल्या टप्प्यात म्हणजे मडगांव आणि वास्को हांगासले बस स्टँडाचेंय काम जातलें. पोर्ट्स ॲडमिनिस्ट्रेशन. सभापती महोदय, पोर्ट्स डिपार्टमेंट हाका 49 कोटीची तरतूद केल्या. सभापती महोदय, इंटिग्रेटेड पोर्ट लेड डेव्हलपमेंट संकल्पना सिद्ध करपाच्या हेतून लास्ट मायल रेल्वे स्ट्रोक रस्तो जोडणी आदर दिवपा खातीर उदरगत आणि आर्थीक उदरगतीचे केंद्र म्हणून बंदराचो वापर करपा खातीर गोवा मॅरिटायम बोर्ड ही स्थापना करतले. म्हणजे सरकार स्टेट मॅरिटायम वॉटरवेज मास्टर प्लॅन तयार करपाच्या प्रक्रियेत आसा, ज्यातून गोंय राज्या खातीर सगळ्या प्रकल्पाचो आस्पाव आसा आणि ताका लागून राज्यातल्या दर्यावेल्या मळार उदरगतीक आनी वाड. महोदय, सागरमाला येवजणे खाला मांडवी न्हंय, जुवारी न्हंय, म्हापसा न्हंय आणि कुंभारजुवा कालव्यात 7 प्रवासी जेटी रिडेव्हलपमेंट करतले. हळदोणा, रायबंद्रा, ओल्ड गोवा, पिळगांव, बाणस्तारी, रासय आणि दुर्बाट या सुवातीचेर 7. Under Rule 16, Clause 1, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 1 hour. The motion is before the House. Those in favor may say ayes. Aye. Those against may say noes. Ayes have it, ayes have it. The duration of the sitting of the House is extended by 1 hour. सभापती महोदय, सागरमाला योजनेखाला मांडवी न्हंय, जुवारी न्हंय, म्हापसा न्हंय आणि कुंभारजुवा कालव्यात 7 प्रवासी
जेटी रिडेव्हलपमेंट करतले. हळदोणा, रायबंदर, ओल्ड गोवा, पिळगांव, बाणास्तरी, रासे आनी दुर्बाट ह्या सुवातीच्या 7 कोटीची कामां GSRC वरवीं जातली. सागरमाला योजने खाला ह्या वर्सा 10 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या. तशेंच 14 कोटी रुपया खर्चाचो 10 फ्लोटिंग जेटी मे 2025 मेरेन इनलँड वॉटरवेज ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया च्या पालवान सुरवातूय करतले, जाका लागून राज्यांतली जलक्रीडा आनी पर्यटन उपक्रमाक चालना मेळटली. सभापती महोदय, पणजे जेटीचेर चालू आशिल्ले अत्याधुनीक टर्मिनल बिल्डींग बांदकाम ऑगस्ट 2025 पर्यंत पुराय जातली आनी ताका अंदाजे 48 कोटी रुपया खर्च येयला. बोटीचें नॅव्हिगेशन त्रासाविना जावचें आनी पूर स्थिती आडोवपाक ड्रेजिंग ऑफ रिवर्स सारकी कामां ह्या वर्सा चालीक लायतले. राज्यांतली 6 बिकॉन्स आनी 15 लायट हाऊस हे प्रगत तंत्रज्ञाना वरवीं अपग्रेडेशन आनी डेव्हलपमेंट करपाचोय प्रस्ताव हांव मांडटा. सभापती महोदय, राज्यांतल्या इनलँड वॉटरवेजच्या कार्यक्षमतेचो वापर करपाच्या हेतून तशेंच पर्यटनाक चालना दिवपा खातीर राज्यांतल्या उदकाच्या क्षमतेच्या संदर्भात भारताच्या IWAI कडल्यान फिजिबिलिटी स्टडी सुरू आसा आनी अफोर्डेबल एरेजरे खातीर हीच पद्दत लागू करतले. रिव्हर नॅव्हिगेशन. सभापती महाशय, रिव्हर नॅव्हिगेशन डिपार्टमेंटा खातीर 85 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या. सभापती महाशय, BOT बेसिसार ह्या तत्वाचेर तयार केल्ल्यो 2 रोरो फेरीबोट बेगीनूच जनतेच्या सेवेक येतल्यो. त्या भायर पोरण्यो फेरीबोटीच्या बदल्याक 2 नव्यो ट्विन स्क्रीव आनी सिंगल स्क्रीव फेरीबोट कार्यान्वित जातल्यो. 4 नव्यो फेरीबोटीच्या निर्माणाक ह्याच वर्सा पुराय जातले. आमच्या उदक मार्गाच्या ऑप्टिमम वापर करपा खातीर प्री फिजिबिलिटी स्टडी केल्या उपरांत राज्यांत वॉटर मेट्रो चालीक लावपाचोय प्रस्ताव हांव मांडटा. सभापती महाशय, फेरीबोटींनी सतत आसपी कर्मचाऱ्याचो ताण उणो करपाक 3 शिफ्ट सिस्टीमचो अवलंब करपाचो थारायला. त्या भायर ब्युटिफिकेशन ऑफ द बेथीम रॅम्प अँड रिनोवेशन ऑफ द स्लिपवे एट अ मरीन वर्कशॉप ही कामां प्राधान्यक्रमान सुरू जातली. चड वर्दळीच्या जलमार्गाचेर खाजगी भागीदारींतल्यान सेवेचो दर्जो सुदारपाचोय आमचो विचार आसा. सिव्हिल एव्हिएशन. द एलोकेशन ऑफ द सिव्हिल एव्हिएशन डिपार्टमेंट इज 19.38 crores. Speaker sir, it is an operationalization of both the airport has led to an increase in tourism footfall by 14%. Export of the agri product to the extent of the 3,325 metric tons, especially the baby corn, mangoes, flowers, green chilies, etc., has been done from the Manohar International Airport. I am pleased to inform this House that Goa government has received 31.51 crores as a revenue sharing from the Mopa Airport in just 3 months from the December to February. Also, Manohar International Airport has won the various accolades such as the Best Domestic Airports 2024 and has secured the place in the world's top 100 airport in 2024. Under Udan scheme, Goa Airport will get the connected to the more national airports, boosting the connectivity and tourism in the state. Health sector, health services. सभापती महोदय, भलायकी सेवे खातीर 857 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या. सभापती महोदय, AI तंत्रज्ञान वापरून अर्ली डिटेक्शन ऑफ द लंग कॅन्सर हो उपक्रम राज्यभर चलयतले. भलायकी खात्यातले वेगवेगळे प्रकल्प जशे पुराय जातली. 17 कोटी रुपया सांगे PHC, 9 कोटी रुपया कुळेचे RMD, 54 कोटी रुपया पेडणेचे CHC, पर्वरी, बेतके, बाणावले, कुंकळे, मुरगांव आनी मडकय हांगासल्या PHC पुनर्विकासाचे काम फुडल्या आर्थीक वर्सा सावन सुरू जातले. तशेंच पणजी शहरांतल्या भलायकी केंद्राची उदरगत आनी रिवणाचे RMD बांदप ही कामां सुरू करतले. ह्या सगळ्या कामां खातीर एकूण भांडवली खर्च 61 कोटी रुपयाची पुरवण भलायकी खात्याक केल्या. सभापती महोदय, कॅन्सर, डायबेटीस आनी कार्डिओवॅस्क्युलर आदी रोगाक प्रभावीत वळखुपा खातीर वेगवेगळ्या नामनेच्या वैजकीय संस्थांच्या पालवान लॉन्जिट्युडिनल कोहोर्ट रिसर्च स्टडी करपा खातीर 2 कोटी रुपयाची तरतूद करता. गव्हर्नमेंट द आयुष